Santo din basta Mogacha spiritan Sumyam kayet potaitan Daivik tuja bolan Sumya jivit tula voitai Darbaram kami bendita महिमा तुझे सदा सदा Santo din basta आजच्या मिसाचे इरादे हे प्रयासात संत अंतोनी मुखांतर देवानं फावो केल्ल्या उपकारांक अर्गामे सावन दितात बेबी सियाना रॉड्रिगस बैंदूर प्रकाश रॉड्रिगस ब्रह्मावरा वेलेरियन डिसोजा मणिपाल मौरिस डिसोजा मोगर्नाड इग्नेशियस प्रिसिल्ला लोबो आणि कुटुंब कल्याणपुर लिओ रॉड्रिगस ब्रह्मावरा कुमारी एंड्रिया सिक्वेरा कंकनाडी मंगलोर रोहन लुविस आणि शिल्पा फर्नांडिस कल्याणपुर बेंगलोर लेनॉक्स आणि अन्सिटा डिसोजा सुरतकल अनिता डिसोजा सस्तान ग्रेटा डिसोजा आणि कुटुंब सस्तान जॉस्वी बर्बोजा कानाजार एग्नल जे बर्बोजा आणि कुटुंब कानाजार सेलेस्टिन बर्बोजा आणि कुटुंब कानाजार लॅन्सी लवीना मेंडोन्सा कानाजार थॉमस चाको जरीकेरे एन्सिल थॉमस जरीकेरे एलन थॉमस जरीकेरे जॉर्ज डिमेल्लो अंगल्ले रॉनी निर्मला पिरेरा रेश्मा चरियन सिद्धापुर हर्ष गीतरस्कीना कोटेश्वर जेस्किया डिसोजा आनगल्ली रोविन करवाल्लो बसरूರು प्रिसिल्ला डिसिल्वा तल्लूರು कैरल जोसेफ डिसिल्वा कोटेश्वर एड्रियल रेमे डिकोस्ता कार्वर अर्मिनियो डिसोजा नगर हिनास डायस ಹೊನ್ನಾವರ ग्रेविन ज्योति डिसोजा बसरूರು नोयल रिबेल्लो डेलिटा गंगुल्ली विन्सेंट विक्टोरिया डिसोजा कुंदापुर डीशा डी अल्मेडा तल्लूರು अन्सिटा डिसोजा कंडलूರು मार्क जेन्नी डिसोजा कंडलूರು रोबर्ट शांति क्रास्ता कोटेश्वर सन्रे डिसोजा कोनी अरुण स्मिता करवालो अंगल्ली मैनुवेल रेनो बेल्तंगड़ी जूडिथ लोबो बैंदूರು जॉर्ज हेलन डिसोजा अंगल्ली याता सवा या भाव बनी जाता संपसोत मिसाच्या बलिदान वेळार मागतांव आणि मिसाचें बलिदान भेटयतांव मनोज रॉड्रिगस ब्रह्मावर जॉन डिसोजा अंगल्ली कुटुंबान देवादेन जाल्ल्या संध्यांपसोत मिसाचें बलिदान भेटयतात एंटनी पिरेरा त्रासी ग्रेविन ज्योति डिसोजा बसरूರು तशेंच लॉरेन्स कार्डोजा आणि कुटुंब हांच्या कुटुंबांत देवादेन जाल्ल्या सकड संध्यांपसोत मिसाचें बलिदान भेटयता विन्स्टन लुविस सस्तान देवादेन स्टॅनी डिसोजा आणि फिलोमिना डिसोजाच्या आत्म्यापसोत मिस दिता प्रेस्टन डिसोजा अंगल्ली देवादेन सावियो आरान्नाच्या आत्म्या खातीर मिस दिता विन्सेंट विक्टोरिया डिसोजा कुंदापुर देवादेन कॅथरीन डिसोजाच्या आत्म्या खातीर मिस दिता रोशनी डिसोजा बसरूರು बाबाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन आमच्या सुन्या जेसू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो ख्रिस्ताचे मुगाच्या भावानो आणि बहिणीनो या पूर्ण तळार भगवंतांतरीचो नवेन करून आणि विशेष जावन भगवंतांतरीच्या मनाक हे मिसाचे भेटवणी करून ताचो आदार मागूंक आमी हांगासर आयल्या विशेष जावन हाची सुवार्थ आमकां आपोवणी दिता जेजू बरे खंडवाळायेन मोवाळायेन आणि दयाळायेन भरलेले व्यक्ती जावंक आमकां आपोवणे आसा जे मागणे जे मीस आमी भेटयता
हे मीस मागणे आमच्या जिवितांत मनशापणाच्या मौल्याने भरलेले व्यक्ती जावंक सोमी असो आधार मागया. फावो त्या रितीन ह्या मिसाच्या बलिदानांत वांटले जावचे खातीर आमची पातकां आमी वळखून घेवया. आमच्या पातकांची दूख धरून संगात आमी मागया. हांव पापकेसर बदलतला देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतन तोंडानुसारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायते पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हांव सोद घेवन सदां सुंकवार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना. सर्व पदवेदार देव आमची काकुळत करून आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. सर्वेस्परा सासणाच्या देवा तुरे पद्वाच्या भगवंत आंतोनीक खऱ्या भावार्थाचो हुशार प्रसंगदार आनी गरजे कांतांत आसलेल्यांचो तिरास्रो करून दिलोय. ताचो पाटलाव करून जेजूचो पाटलाव करूंक आमी शिकून आनी सगळ्या आमच्या गरजांनी ताजी मजत आमकां मेळून आमच्या सुम्या तुज्या पिता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना.
सांब पावलू कोरिंदकारां बरयल्या पयल्या पत्रांतले वाचप. भावा भयणींनो, कूड एक जाल्यार सांदे जायते आसात आनी कुडीचे ते सरू सांदे जायते जाल्यार एकच कूड जातात. तेच परी क्रिस्त थंय घडता. आमी समेस्तांनी, जुदेवांनी आनी हेर जातीच्यांनी, स्वतंत्र जाणांनी आनी गुलामांनी एक कूड जावचे खातीर एकच आत्म्या थंय पवित्र स्नान घेतला आनी एकच आत्मो आमकां समेस्तांक पिवन सो दिला. कूड म्हळ्यार एकच सांदो न्हय, बगर जायते सांदे. तुमी तर क्रिस्ताची कूड आनी हर एक लोई तिसो सांदो. पवित्र सभेन देवान नेमल्यात ते हे: पहिले धर्मदूत, दुसरे प्रवादी, तिसरे शिकोवणदार, हांचे फाटल्यान असर्या करतले, पिळा गुण करतले, पेल्याची सेवा करतले, आडळतेदार आनी विविध भासांनी उलयतले. तर सक्कडी धर्मदूत गाय, सक्कडी प्रवादी, सक्कडी शिक्षक, सक्तांकी असर्या करची सकत आनी विचित्र भासांनी उलोवचे देणे वा भासांचो अर्थ सांगचे देणे आसा. तरी पूण ह्या सर देण्या परस चड वर्ते देणे जोडूंक तुमी आतूर जाया. देवाचे उतर हे: देवाचे उदक. संतोषान सोम्या जय जय म्हण ये पृथ्वी, उल्हासान ताची सेवा कर. संतोषाची गीतां गाऊ, ये ताचे सर्वेस्परस देव म्हण जाणा जाया. तो आमचो रस्तार, आमी ताची जावन आसा. आमी ताचो ताच्या हिंडाच्यो शेळयो. वाकण स्तुती सवी ताच्या मंदिराच्या दारवाट्यांतल्या. अर्घां गितां सवे ताच्या आंगणात भितर सर. तासो उपकार मानता, ताचे नाव हरसिया. आमी ताचो
आमचे सर्वेस्पर कितलो बरो, ताची कृपा युगां युगांतरा, ताची विश्वासी संततीचे संततीक बाळता. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो, सोवे आसो. लोका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सौम्या. त्या दिसांनी जेजू नाईन नावाच्या एक शहराक गेलो. ताजे शीस आनी व्हड एक लोका जमय ताजे संगाता गेलो. शहराच्या दरवट्या सरशी पावतना एक मेल्ल्या मनशाक मातयेक पावंक म्हूण भायर व्हरताले. मेल्लो मनीस आवयक एकलोसो पूत, ती एक विधव. शहरांतल्या लोकांचो व्हड एक जमो तिचे संगाता आसलो. सुन्यान तिका पळयतस ताजे काळीज कनवाळायेन भरले. रडू नाका म्हणालो तो तिका, आनी मुखार सरन तुंबाक ताणें हात लायलो. खांदेले थंयच उबे रावले. तो वेळ जिजून म्हणे, तरणाट्या हांव तुका सांगता, उठ. तो वेळ मेल्लो उठून बसलो आनी उलोवंक लागलो. जेजून ताका ताचे आवय आदीन केलो. समेस्तां भियेली आनी देवाची स्तुती करून म्हणाली, व्हड एक प्रभादी आमचे मदें उठला. देव आपल्या परजेशी भेट करूंक आयला. जेजू देशांतली ही खबर सगळ्या सुदयांत आनी भोंवतणीच्या सगळ्या गांवांनी विस्तारली. देवाचे उतर हे. वाखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्तते मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आयच्या ह्या काळार आमी एक विशय पळयता की जायत्यो घडिता कितें आमी पेपरांनी वाचता, आमकां एक संदेश वा विशय सांगतात की मनशांपण ह्या दिसांनी इल्लें उणें जावन आयलें पळयता. आमकां अनुभव आशिल्लो आमी पळयता. जायते फावटी एक एक्सिडेंट जाल्ले वेळार मनीस कुमो करच्या बदलाक व्हिडिओंत ते रेकॉर्ड करचे आनी वॉट्सॅपार शेअर करचे, एक दाखलो म्हूण येता. त्या मनशाक कुमो करच्या बदलाक ते चित्रीकरण करचे. परच्या दिसांनी फाटल्या दिसांनी 2 घडीत हांवें पेपरार पळयल्ली. ह्या दिशेन आमकां मनशां पण उणें जावन आयिल्ल्याक एक दाखलो म्हूण येत. एक परच्या बोरस पुत्तुरांत एका KSRTC बसार
एकलो पॅसेंजर ताणें कालें केलें कोन्ना त्या कंडक्टरान ताका गुड डावन सकला लोटून घालचे तुमी कांय पळयलां कोन्ना आनी त्या उपरांत त्या कंडक्टराक कामांत सस्पेंड केल्लें आनी एक हांवें वाचलें पेपरांनी पळयल्लें एक लिफ्टार एक स्त्री पेट्याक व्हरून वताना एक ल्हान भुरगो थंयसर आसा आनी तो पेटो त्या भुरग्याक सापता जाल्यार ती स्त्री त्या भुरग्या विशयान कितेंच खंत करिना बदलाक त्या स्त्रीयेक पेटोच चड मोग आसो का मनशाक पेटो सापलो म्हणून तिका कांय बगना उपरांत हांवें वाचलें त्या स्त्रीयेक 5,000 रुपये फायन घालें पूण कितें हांव सांगूंक कशें येता मनशा मदें मनशापण उणें जावन येवचें आनी मनशाचो मोग करच्या बदलाक मन जातीचो मोग करचें चड जाल्लें पळयता देखून पळया की आज काल धर्मा मध्ये मन जातीच्या नांवान मनशाक हल्लो करचे मनशाक लागाड काडचे असली जायती गणितां जावनच आसात आनी आज विशेश जावन ही गणितां हांवें तुमकां मुखार कित्याक दवरली म्हळ्यार आयची सुवार्ता आमी असं जावच्या जायनासतना बदलाक मनशापणान भरलेले व्यक्ती जावंक आनी एकल्याचे कश्ट पळयतना त्या कश्टांत दूख पावोवंक मोवाळाय बरोवंक त्या कश्टांक स्पंदन करूंक आमकां आयची सुवार्ता आपोवणी दिता हाच्या सुवार्थेन ते कापूर बायाचे घडीत आमी निहाळ्ळे जेजून एका विधवेच्या पुताक जिवंत उठोवचें सुवार्थ्यांत आमी पळयता जाल्यार जेजून मेल्ल्या मनशाक जिवंत केले 3 घडीतां आसात एक आसा जाहीरच्या दुयेक जेजून जिवंत उठोवचें दुसरें आसा नाईन गांवांत ह्या विधवेच्या पुताक जिवंत करचें आनी तिसरें आसा जुवांवच्या वंदेलांत लाजाराक जेजून जिवंत उठोवचें ह्या तिनी आजापांत आमी दिश्ट केले जाल्यार आज जे आजाप आमी आयकलें हें इल्लेशें वेगळेंच दिसता कित्या खातीर म्हळ्यार दुसऱ्या आजापांनी पिडेस्तान वा त्या मेल्ल्या मनशाच्या कुटुंबाच्यांनी जेजू लागीं विनंती करचे की हो व्यक्ती मरण पावला हो व्यक्ती पिडेंत आसा दया करून येवन त्या व्यक्तीक गूण करीत जाय जिवंत उठय जाय म्हणून एक विनंती केल्ली आसा पूण आयच्या वांजेलांत असली विनंती थंयसर ना थंयसर एक मरणाचो पुरशां वचून आसा ती स्त्री एवढा दुखींत आसा कित्याक ती एक विधव एकलो सुपूत तो मरण पावला तिका मुखार कितें कळीत ना आनी लोक त्या पुरशांक मेळ्ळा आनी जेजू तेणे पाशार जातना जेजू ती पळयता आनी जेजू लागीं कोणेय उपकार मागुल्लो थंयसर वांजेलांत बरयल्लें ना पूण वांजेल कितें आमकां सांगता त्या स्त्रीयेक पळयतना जेजूचे काळीज कणवळ्यान भरलें जेजून तिका म्हळें रडनाका आनी उपरांत त्या तरणाट्याक जिवंत उठयलें आनी अशें तिच्या जिवितांत जेजून एक नवो उजवाड दिलो देखून आयचो वांजेल आमी नियाळ करता आसतना ही 3 संगती तुमचे मुखार हांव दवरूंक आशयता आनी ह्या 3 संगती जेजून कितें केलें तशेंच आमी करूंक आनी आमी जेजू बरे मनशापणान भरलेले व्यक्ती जावंक वा मोवाळायेन भरलेले व्यक्ती जावंक आमी प्रयत्न करूंक जाय पयल्यान थंयसर तो मरणाचो पुरशां वता आसतना देवाचें उतर म्हणटा जेजूचे काळीज कणवळायेन भरलें म्हळ्यार ते दूख जेजून पळयतना जेजूचे काळीज बिरमतीन भरलें जेजूक बगलें जाय की ती स्त्री कश्टोन आसा तिका कोणी ना म्हणून जेजूक खळीत जालें मुखाच्यान आमी मोवाळायची मनशां जाय जाल्यार आमचें काळीज मोवाळायन आसा जाय आमच्या काळजांत मोवाळाय आसा जाल्यार आमच्या काळजांत बिरमत आसल्यार मात्र आमकां आनी एकल्याचे कश्ट समजतात जर आमचे काळीज फातरा बरी आसा जाल्यार आनी एकल्याचे कश्ट समजोवंक आमकां साध्य जायना जायते फावटी पळया गे एकलो मनीस बोगसूंक तयार ना ताणें म्हणचें आसा हांव मेल्यारय बोगसींचो ना कित्याक ताणें काळजांत निर्धार केला कितें केल्यारय हांव बोगशिना काळीज फातर जाला एकल्याचे जर काळीज फातर जाला जाल्यार थंयसर बोगना उदेनांत थंयसर रक्त मासना बगार फातर जाला पूण केदाळा आमचें काळीज मोवाळायन भरला केदाळा आमचें काळीज बळेपणान भरला तेदाळा मात्र आनी एकल्याची बिरमोतची तुका आमकां साथ जाता आनी एकल्याचे कश्ट हाल आमकां समजोवंक साथ जाता देखून जेजूस म्हणटा वांजेलांत
येया आणि म्हजे लागचे शिका. हांव जावन आसा बोळ्या आणि खालत्या काळजाचो, आणि असल्या काळजाक मात्र अनेकल्याचे दुःख समजाता, अनेकल्याचे कष्ट समजाता. देखून मुखाच्या भावान आणि भयणीनं पहिलो हंत आम्ही जेजू बरे मोवाळ्याच्या काळजान भरलेले, खणवाळ्याच्या काळजान भरलेले व्यक्ती जावंक जाय. दुसरो हंत असा जेजू त्या स्त्रीक म्हणता, जेजू विसारता, उलोवन म्हणता, रड नाका बाये. पळया कितल्या अपूर्वाची उतरां जेजून त्या स्त्रियेक म्हळे, रड नाका. बुजवणाची उतरां, दुखां पुसून काडची उतरां, समाधान दिवची उतरां. काळजांत भिरमत पावल्यार पावना, ती उतरान आमी विसारूंक जाय. आमची उतरां एकल्याच्या जिवितांत बरेपण हाडूंक शकतात आणि एकल्याचे जिवीत मोडूंक शकतात. उतराक कठीण सकत आसा आणि देवाच्या उतराक अनेक विशय सकत आसा. देखून आमी उलयले हर एक उतर एकल्याच्या जिवितांत परिणाम घालूंक शकता. देखून आमी उलयत आसतना जायते पटी चिंतून उलोवंक जाय, उतरां आमी विंचून काडून उलोवंक जाय. देखून आमी कन्नडांत एक उतर आसा म्हणजे मुत्तू ಒಡೆದರೆ ಹೋಯಿತು ಮಾತು ಆಡಿದರೆ ಹೋಯಿತು. एक पट आमी उलयले उतर ते कितें काडल्यार फाटी काडूंक जायना. देखून आमी म्हणचे आसा मालगाड्यांनी दिल्लो मारमिणी उसरत पूण उलयले उतर विसरनात. देखून आमच्या उतरां वरवीं आमी एकल्याच्या जिवितांत बरेपण हाडूंक आनी एकल्याच्या जिवितांत गुण करूंक शकूंक जाय. आमच्या उतरांनी आनी एकल्याच्या जिवितांत घाय करचे व्यक्ती आमी जावचे न्हय, बगर जाल्लो घाय बांदून हाडूंक आमी शकूंक जाय. देखून जेजून म्हणलें बरें, रड नाका भाये. आनी तिची उतरां, जेजूची उतरां खंडीत जावन त्या स्त्रियेच्या जिवितांत बुजवण हाडूंक शकले, त्या दुखांत इल्लोसो उसवाड हाडूंक शकली. देखून मुखाच्या भाव भयणीनो, जेजूची उतरां बरी आमची उतरां बुजवण तेंचे दिसली जावं, संतोष तुमचे दिसले जावं, आनी एकल्या जिवितांत उर्ब हाडचे दिसले जावं न्हय, आनी एकल्याचे जिवीत पडचे दिसले, घाय करचे दिसले वा निराशे करचे दिसले. आनी तिसऱ्यान जेजून केवळ सांगले मात्र न्हय, बगर करून दाखयले. देवाचे उतर म्हणटा, जेजून तुंबाक ताणें हात लायलो आनी तरणाट्याक जिवंत उठयलो. आपलो हात थंयसर ताणें घालो, कशें कोडकाराक आपल्या हातान ताणें गुण केले, आपणून केले, पिडेस्ताक ताणें आपणून गुण केले, तशेंच ह्या मेल्ल्या तरणाट्याक जेजून हात लायलो. जुदेव धर्मांत मेल्ल्या कुडीक आपडचें म्हळ्यार तो व्यक्ती अशुद्ध म्हूण अर्थ. देखून बेगीनच ताका मातयेक लावंक जाय. पूण जेजू असलेक अशुद्ध जाता म्हूण ते चिंता कान उडयता, आपलो हात थंयसर लायता, दैवीक सकत ताचे तान वाळटा आनी थंयसर जिवीत दिता. मुखाच्या भावान आनी भयणीनो, आमचे हात देवान आमकां दिल्ले, ह्या हाता मुखांतर अनेकल्याच्या जिवितांत बरेपण हाडूंक, पेल्याची सेवा करूंक, पेल्याक जिवीत दिवंक, बरें करूंक. दुसऱ्या महाझुजा वेळार फ्रांसाच्या एका हळ्ळेंत एका इगर्जेक एक बॉम्ब पडलो झुजा वेळार, आनी ती इगर सगळी कोसळून पडली. आनी झूज जाल्या उपरांत लोक थंयसर इगर्ज दुरस्ती करूंक आयलो आनी सगळ्यांक काडटा आसतना थंयसर व्हडलो क्रुसिफिक्स आशिल्लो तो मोडून पडलो. तो वस्तू पूर्ण क्रुसिफिक्स तांकां ते उडोवंक मन जालें ना. तो कश्टांनी भायर काडटा आसतना कितें पळयता, सगळो क्रुसिफिक्स देसवाड जाल्या, तेजे कुडी कुसार आसल्या कुडीचे हात आनी पांय मोडल्यात. देखून कितले सारकें केल्यार हात आनी पांय सारके करूंक तांकां जालें ना. देखून तांणी एक आलोचन केली कितें करचें म्हणून. दुसरो हात थंयसर दवरचो गी, तें समज जावना, आनी तो नाका पूण पयस दवरचो गी, तें समज जावना. अकरेक एका मालगाड्यान अशें म्हळें, आमी दुसरो हात कुरसूचो नाका, तो क्रुसिफिक्स विंगर दवरचोय नाका, तो क्रुसिफिक्स आमी आसा तशीच दवरया आनी वयर एक बोर्ड घालया, तुमी जावन आसात म्हजे हात आनी पांय. जे समयान आपल्या हातान आनी पांयान केलें तें हांवें आनी तुवें करूंक जाय. समयान आपल्या हातान पिडेसा गुण केले, मेल्ल्याक जिवंत केलें आनी एकल्याच्या जिवितांत बरेंपण हाडलें. देखून मुखाच्या भावान आनी भयणीनो, आमी समया बरी आमच्या हातांनी पेल्याच्या जिवितांत बरें करया, पेल्याक बेसाय दिवया, पेल्याच्या जिवितांत भलायकी हाडया.
जेजूचे हात मनशापणान भरलेले हात, जेजूचे काळीज कनवाळ्यान भरलेले काळीज, जेजूची उतरां मोवाळ्यान भरलेली उतरां. तर आमी आमचे काळीज कनवाळ्यान भरया, आमची उतरां मोवाळ्यान भरलेली करया आनी आमचे हात दयाळायेन आनी मनशापणाच्या कर्मेन पवित्र करया. आमेन. आमची मागणी प्रार्थना बापा समोर भेटून देऊया. सर्गींच्या बापा, पवित्र सभा चलोवन व्हरच्या आनी पवित्र सभेक निस्वार्थी सेवा दिवच्या आमच्या पापा साहेबाक, गोवळी बापाक, याजकांक, धार्मिकांक राख आनी सांबाळ. तांच्या वावरांत तांकां फावत तो प्रतिफळ लाभय म्हूण मागता हांव. बापा, आमचे मागणे आयक. आमच्या सरकारी अधिकाऱ्यांनी आनी राजकारभारांनी सतानितीन आमचो देश चलोवन व्हरोंक भ्रश्टाचार, अनीत, अन्याय सांडोवन दुबळ्या धाकट्यांचो गरजाक आदार दिवंक तांकां प्रेरण लाभय म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. आमच्या युवा जाणांनी संवसारी आनी लौकीक संगतीक भुलोवन तांची जिणी होगडायनाशे बगार तुज्या पुता जेजूच्या सुवार्थाच्या स्पिरितान तांची जिणी रुपीत करून सर्गींचे राज स्थापन करूंक तांकां कृपा आनी बळ दी म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. हांगासर जमलेल्या तुज्या मोगाळा सांत आंतोनीच्या भक्तिकांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. तांची मागणी आनी तेसावां तांचे खंत बेजाराय आनी काळजाचे आस्कार सुस्कार हाडून ह्या पुणशेताक आयल्यांत तांची आशा अपेक्षा सुफळ कर आनी तांकां तुज्या भरपूर आशिर्वादांनी भर म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. शारिरीक आनी मोतीच्या पिडेन कश्टांच्या सर पिडेस तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. सर पिडेंतली तांकां निवार म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. ह्या पुणशेताच्या अभिवृद्धीच्या कामाक विविध रितींनी आदार दिल्ल्यांचेर आनी उदारमनाच्या दानींचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी 100 तांकां पाटी दी. फुडें जावंक अशी सर बरी कामां शेवटाक पावय म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. सर्गींच्या मुगाळा बापा, खालतेपणी तुजे मुखार पेटोवन दिली मागणी दयेन तूं आयक. आमच्या गरजांक तूं पाव. अशें जावन सांतांच्या मजतीन आमी केल्ले विनवण्यो दयेन आमकां तूं फावो कर. हे मागणे आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. जीवन मुझे समिया बोलते देने मागा संसारिया पैणार जाऊये करे बलिदान पाटे जिणे मोजे नेडा बेटो कशी उदार काळीस बापा तुझे विस्तार दर्या सारखे उदार काळीस बापा तुझे विस्तार दर्या सारखे जीवन मुझे सोमिया बोलते मागा संसारिया पैणार जाऊये करे बलिदान. म्हज्या भाव भयणीनो, आमचे हे बलिदान सरपतीदार देवा बापाक मानता तसले जावं दी म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नक्क्या पवित्र सभेच्या दावाक सर्वस्पर मानून घेव. सरपतीदार आनी भोवरत्या देवा, तुज्या भगवंताच्या उगडासाक
भगवंताच्या मनाक हो यज्ञ समर्पून तुझे तोरपण आमी वळखून घेता आनी तुजे मुखार सरपडून तुका उलो मारता आमच्या गवळ्यांकाल तुझ्या मोगांत जियोन ससनाची सडवण सोडूंक आमकां फावो कर तुझ्या पुता जेजूचे नांवे सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आस आमची काळजा उबारुया आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया वयश आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवीधर आणि ससनाच्या देवा सर्व काळी आणि सर्वताय जेजू ख्रिस्त आमच्या सोन्या वरवी आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो भगवंत अंतोन तुझ्या भक्ताच्या मनाक हे परब संभ्रमून तुझ्या पवित्र सभेक तूं फावो करताय ताजे पुण्यावन जिवीत आमकां दूर दिता ताची शिकवण आमचे गिन्यान वाडयता ताच्या मागणेच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळताय देखून देवदूता आनी भक्ता संगाती निरंतर आमी तुजी स्तुती गायता सर्वेस्पर स्वर्गाने संसार भरला तुझ्या वैभवा सर्गे तुका जय सर्गे तुका जय सर्गे तुका जय सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय जय सर्गे तुका जय सर्गे तुका जय सर्गे तुका जय बाबा खरंच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्रत्म्याक धाडून हे तेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुन्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्या कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पूंची तेच बरे जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ते आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कराराचे हे रगत पदकांचे बक्षांनी न्हळच्यात तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत ते बरावतले हे म्हज्या उगडासाक करात Bobardası gut pergoduya. Sonia Jesu Bujimara Ami Samaranta Tujibuna Jivan Pergata Tujaeya Sonia Jesu Ami Abrita
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवानपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करताव आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणीची काल तुका समर्पिताव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फळ केलेंय देखून आमी तुका दिनवासताव आनी जेजूची कूड आनी रगत सवतल्या मास मेजतां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे भाग्यवंत बापा, जेराल्ड आयझक आमचे गवळी बापा आनी सगळ्या याजाकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणींची खाकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतींत मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतां. अवतार मुरये देवाच्या माये संगाती, भगवंत जुजे तिचो पती, भगवंत धर्मदूतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुझे महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू संगाता, त्यास जेजू ताय, पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व वेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमच्या सर्वंदराची आज्ञा मनांत धरून सम्यान शिकलेले प्रार्थन आम्ही संगाता म्हणूया. आमच्या बाबा सर्गेंच्या जे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझे कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या मुक्षिता तशी आमची पदकां भोगस आनी आमकां दाळ्यान पडोवंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे आनी बरवशान नदरेक आमकां तुजे उदार काकोलतेन सर्व पदकांतले सुड्डय आनी सर्व आकांतांतले वाठाय. कित्याक रसवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पदकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बलवरताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटांत सांबाळ. तुजी ताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सम्याची शांती सदां काल तुमचे सवास तुमचे सवास. मोगाचो गुरजान एकामेकाक शांती दिवया. जेजू ख्रिस्त देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. या शेळीच्या जेवणाक आपण लाभलेली आम्ही सुभागी. म्हणजे मित्रांचे म्हाका फळना पण त्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली.
मुझे आशेवनासा काळीस मुझे लालेवनासा ये जेसू सेंचाक तुका ये बेगीन भूतांब येण्यान तुझ्या काळीस मुझे आशेवनासा काळीस मुझे लालेवनासा ये जेसू सेंचाक तुका ये बेगीन भूतांब येण्यान तुझ्या तुंबरोगणी हांव ताची शेणी हर एक घडी राखता तांदूके वेळी बोगसून पातका मेळी सरव देवून पोसता काडक्यान करारे दिवस आवून येता संसारी पळणारे हलवसो मसो जाता ये वेगी हांव मुक्त सो करता काळीस मुझे आशेवनासा काळीस मुझे लालेवनासा ये जेसू सेंचाक तुका ये बेगीन भूतांब येण्यान तुझ्या प्रार्थया सर्गींच्या बापा भगवंत अंतोनी तुझी आणि तुझ्या पवित्र सभेची विश्वासी पुन्हा सेवा केल्ल्या खातीर सासणीक संतोषाचो मुकुट तुका फावोस जालो आमी आतां सवलेल्या जेजूच्या कुडी रक्ताच्या बळान ताच्या पावलांनी चलून तुझी आणि आमच्या भाव भयणींची मोगान साखरी करून आणि शेवटी ताच्या संगाता सासणाचे सुख भोगूंक आमकां फावो कर क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आणि सर्व पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालो आमेन असनेयात क्रिस्ताचे शांतीन हांव तुमकां धाडटा देवाचे वडुकार केरेकट्टे सांत आंतोनीच्या पुनशताक आयिल्ल्या सांत आंतोनीच्या सौर भक्तिकांक हांव मोगाचो स्वागत मागतां सुमार 350 तावन 400 वर्सांची चरित्र आसच्या ह्या पुनशताक येवच्या भक्तिकांक सांत आंतोनीचे विनवणेन देवाचो व्हड आधार आनी मिसनार आशिर्वादां मेळटात आयच्या दिसा ह्या पुनशताक येवन संतांची ससाय मागल्या तुमच्या जिवितांत देव तुमी सोदून आयिल्लो आधार उदंड मापान तुमकां फावो करूं म्हणून हांव मागतां ह्या पुनशतांत हर एक मंगळारा सांत आंतोनीची नोवेनां आसात नोवेनांच्या दिसा सकाळीं 10 वरार पवित्र सक्रामेंताचें आराधन उपरांत 11 वरार मिसा उपरांत नोवेन उपरांत आयिल्ल्या भक्तिकांक जेवणाची मांडावळ आसा हर एक आयतारा हांगासर सकाळीं 10:30 वरार मीस आसा ह्या पुनशतांत भक्तिकांक हेर सवाय लाभता भुरग्यांक वांजल रजार कुटुंबांचेर वांजल रजार आत्मीक समलोचन आनी कुमसारां हप्त्यामध्ये ही सेवा गरज असलेल्यांनी फना मुखांतर कळोवन येवच्याक विनंती आसा हप्त्यामध्ये कुटुंबा समेत ह्या पंगड जावन येतल्यांक मिसाची गरज आसा जाल्यार जोगती मंडावळ आमी हांगासर घालता सुरवेरेस आमकां कळोवन आयल्यार ही मंडावळ घालूंक आमकां सलीस जाता
या पुणशतांत धर्मीक वस्तूंचे सुसज्जित स्टॉल आसा. हांगासर पवित्र उदक, तेल, तुंप, कोंथां, बेंतिण्यो, सांत आंतोनीच्यो इमाज्यो, जेजूचे सुवार्ता बूक, बायबल, वाती आनी हेर जायत्यो वस्तू मेळटात. खंयच्याय धर्मीक वस्तूंची तुमकां गरज आसा जाल्यार नोवेना उपरांत स्टॉलाक भेट दिवयेत. मिसां दिवंक आसान जाल्यार दफ्तरांत मिसां घेता. नोवेनांच्या आनी हेर दिसांच्या मिसाक तास ₹300 आनी फेस्त मिसाक ₹50. हर एक मंगळारा भक्तिकांक दिवच्या जेवणाक प्रयोजक रावंक अवकाश आसा. ₹1,000 दिवन एका दिसाच्या जेवणाक प्रयोजक रावयेत. तुमच्या तांके प्रमाणे ताच्याकी चड या उणें दिवन या जेवणा बाबती आधार दिवयेत. या पुणशतांत जायती अभिवृद्धीची योजना हाती घेवचे योजन आसा. पयल्यान पयलें निर्गतिकांक एक आसरो सोडून 50 जाणां निर्गतिकांक सोमते तसलो एक आसरो बांदचे योजन बेगीनच हातीक घेवचे चिंताप आसा. ताचे उपरांत एक ल्हान देवाळ, सिस्टरांचें कॉवेंत आनी हें सगळें पुणशत आकर्शीत रितीन सजोवचें. ही योजना लांब अवधीची योजना आनी भक्तिकांतावन मेळच्या दानांचेर हुंदोवन एक योजन पंथाक पावोवचें चिंताप आसा. ह्या योजनांक तुमच्या थांकी भितरली कुमक दिवन आधार दफ्तरांत दिवयेत. आयच्या दिसा हांगासर सक्रामेंताचें आराधन चलून व्हरूंक, मिसाचें बलिदान भेटोवंक, देवाच्या उतराचो नियाळ दिवंक आमच्या संगाता आसात मनादीक बाब जोस्विन प्रवीण डिसोजा, सान जुझे सेमिनारींत तत्वशास्त्र शिकोवचो प्राध्यापक जावन आपले मिसावन ते करनासात. तुमच्या समेस्तांच्या नांवान तांचो उपकार दवरता. तांकां देव बरें करूं. सेमिनारिस्तांक एक बरें याजाक जावन तरबेत करच्या ताच्या मिसां वावरांत देव ताका आधार दिवंक दी आनी ताच्या मिसावांचो फळ उदंड मापान आमचे पवित्र सभेक आनी प्रमुख जावन स्थळी पवित्र सभेक तो लाभोवन दी म्हणून हांव मागतां. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. Something for my time. Anjang panglang berian pauta. Kita sandra takon kita lana boda usendarta. Berian something for my time. Anjang panglang berian pauta. Kita sandra takon kita lana boda usendarta. पान नंबर 16 नवनांचे मागणे सांगता भक्तीपणी आम्ही म्हणया. येवरच्या संता सांत आंतोनी तुझ्या मागण्या वरवीं मोद, सूख, अनवरां, दंवसार आनी सोर तरांची वसाची पिडा पयसरता म्हूण उगडास कर. तुझे मारिफात पिडेस्तां भलायकी मेळटा. उसांबळ दर्ये तम जातात. बंदवनांच्यो संकली तुटून पडतात. तोंटे उठून चलतात. कुरडे पळयतात. केप्पे आयकतात. मणे उलयतात. भायर पडिल्ल्यो वस्तू मेळटात. ल्हानवर तुजे कडेन मागतात आनी मागले सर तांकां मेळटा. तुजे वरवीं आपाय ग्रासन पयस जातात आनी आमच्या सर गरजांक तो पावताय. सर पातळी तुजे पळोवन तुजी कुमक आमी मागता. इतले वेळे आशेन आमी मागता तें सर आमकां जोडून दिवन
तुझे पदवे संसाराक दाखय आमेन. सांत आंतोनीचे मजत मागून आमी मागलेले जायते उपकार जावन घेतल्यात. देवान हे उपकार आमकां फावो केल्यात. ह्या सर्व उपकारां खातीर देवाक आमी अर्घां दिवया. जायत्या जाणांक ताणें काम फावो केल्लें आसा. भायर पडिल्ल्यो वस्तू जायत्या जाणांच्यो ताणें पाटी सोदून दिल्ल्यो आसात. फाटल्या हप्त्यांत ह्या विशयान जायत्यांनी सांगिल्लें आसा. जायत्यांक भलायकी ताणें पाटी दिल्लेली आसा. ताचे विनवणेचो आधार मागून आयिल्ल्या सगळ्यांक देवातावन ताणें आशिल्लो आदार मेळिल्लो आसा. ह्या पासत देवाक अर्घां दिता आसतना आमचे पासत विनंती केल्ल्या सांत आंतोनीचो आमी उपकार बावडया. आयच्या दिसा एका भावाची मेसेज म्हाका आयिल्ली. तो म्हणटा, गुड मॉर्निंग फादर, दिस इज मारियो. आय एम वर्किंग इन इस्रायल. हांव मारियो, हांव इस्रायलांत काम करन आसा. I thank to the Almighty God and Saint Anthony for the huge miracles. हांव देवाक आनी सांत आंतोनीक वर्त्या आचापा खातीर अर्घां दिता. Since past 2 months I was having problems with my employer and permit renewal and my visa renewal. There was lots of difficulties in my paperwork. ताच्या विजा रिन्यूवलांत आनी ताच्या एम्प्लॉयरांतावन जायते समस्या ताका मेळिल्ले. Then my friend sent my prayer request to Father Sunil to pray for me. हांवें म्हज्या इश्टान प्रेयर रिक्वेस्ट हांगासर ह्या पूर्ण शतांत मागचे खातीर धाडिल्लें. जुलय 26 तारीखेर ट्यूजडे I got my employer ADL paper. तो म्हणटा जुलयच्या 26 तारीखेर मंगळारा दिसाच ताका एम्प्लॉयर ADL पेपर मेळ्ळें काय. उपरांत तो म्हणटा 23rd ट्यूजडे I got my employer permit paper. परत 23 तारीखेर मंगळारा दिसाच ताका परमिट पेपर मेळ्ळें. And 6 September Tuesday I received my visa. परत मंगळारास 6 तारीखेर ताका विजा मेळ्ळी. आखेरेक तो म्हणटा, everything was happened on Tuesdays on the day of Saint Anthony. It was a big blessing and a miracle. तो म्हणटा, praise the Lord. वेमगाळ भवन आनी भयणीनो, आदल्या फावटी तुमकां सांगिल्लें हांवें असलेंच एक इन्सिडेंट. ताय आमच्या भावाक बचपेतावन आयिल्लो. हर एक मंगळारा जो हांगासर तो आयिल्लो, मागून गेलो. घरा पावच्या फुडें ताका एक आजाप मेराकल राखून आसलें. जें कितें तो आशिल्लो, जें कितें ताणें मागिल्लें तें ताका फावो जाल्लें. त्या देखूनच सांत आंतोनीक असऱ्यांचो सांत म्हणून आमी म्हणटा. आजकाल तावन न्हय, जायत्या वर्सां तावन सांत आंतोन ताची विनवणी आमचे पासत देवा समोर दवरता आनी देवा तावन उरती बसावां, उरती आशिर्वादां आमचेर मागून धरता. त्याच विश्वासान, त्याच पतीनेन आमी भरया आनी आमची हेर त्या सवां सांत आंतोनीच्या पांयां तळा आमी दवरया. निरंतर ताणें आमच्या पासत विनंती करच्यात
आनी देवाचो व्हड आधार ताणें आमकां मागून निरंतरी दिवच्याक. हांगा वयली एलर्जी गूण जावंक, मस्कत बरें खाम मेळोवंक, गोवान बैल संगी मोगान आनी एकवटान जियोवंक, पुतान आनी सुनेन मोगान उलोवंक, ऑटिझम पिडा गूण जावन एका भुरग्यान तोंडाक तोंड पळोवन उलोवंक, परगवांत आसलेल्यांक बरी भलायकी मेळोवंक, शुगर नॉर्मल येवंक, बरी सैरीक मेळोवंक, कुटुंबांत शांत समाधान येवंक, इस्रायलाक वचूंक बेगीनच विजा येवंक, इंटरव्यू पास जावंक, पांयांच्यो गांठी दूख गूण जावंक, मनांत आसलेलीं सक्कड कामां बऱ्यान पूर्ण जावंक, कुटुंबांत आसलेले सगळे समस्ये पयस वचोवंक, कॅथोलीक धर्मांतल्यान गोवाच्या धर्माक वचोवंक बायल्या भुरग्यांक असो ओत्तड रावोवंक आनी तांणी कॅथोलिकां जावनूच उरोवंक, आमाल पिवन घरा येवन सदांच झगडच्या गोवाचें मन परिवर्तन जावंक आनी ताणें घरांत माया मोगान आनी शांत समाधानान जियोवंक, हेर स्त्रियांचो सहवासांतावन एकल्यान पयस रावोवंक, काम करूंक बरें मन येवंक, भुरग्यांनी घरांत बरें मागणे रजार करूंक, बऱ्या मरणाची कृपा मेळोवंक, मोतीची पिडा गूण जावंक, पोट दूख गूण जावंक, सैतानाच्या ताळण्यांचेर जैत बरोवंक, हातीन धरिल्ल्या उपासाचो फळ मेळोवंक, घरकाम फावो जावंक, गादो बऱ्या मोलाक विकून वचोवंक, भुरग्यांक बरी भलायकी आनी शिकोवंक बरी मत मेळोवंक, नवें गर्भांचें येवजन सफळ जावंक, गर्भकोशाकडचें ऑपरेशन कितेंच कॉम्प्लिकेशन्स नासतना जावंक, भायर PCC बेगीनच जावंक, PCOD समस्या तावन कुस्टोवचे एके भयणीक पुर्ती भलायकी मेळोवंक, ब्लड कॅन्सर म्हणून रिपोर्ट एकल्याचो आयला, परत टेस्टिंग आसा, परत आनी एक रिपोर्ट येवंक आसा, हो रिपोर्ट नॉर्मल येवंक, मार्क्स कार्ड बेगीनच येवंक, विजा येवंक, काजाराचें कार्य जावचें आसा तें बेगीनच जावंक, बरी भलायकी मेळोवंक, MSc एकल्याक बरे अंक मेळ्ळ्यात त्या पासत देवाक तें अर्गां दिता. एकल्याचे केस जायते जडते आसात ते रावोवंक, IELTS एग्जाम पास जावंक, बरी भलायकी मेळोवंक आनी रिपोर्ट नॉर्मल येवंक, ताका भुरग्यांक ती विजिटींग विजाचेर गेल्लीं आसात तांकां थंयसर दुबयांत बरें काम मेळोवंक, एकल्याचे आवयक बरी भलायकी मेळोवंक, विपरीत आमाल पिवण्यांतावन भायर येवंक, बोटाची दूख गूण जावंक, बिझनेसाचेर आशिर्वाद पडोवंक, तकले गुणचे रावोवंक, एकल्यान मस्कतांत बिझनेस सुरू केल्लें आसा तें बऱ्यान फुडें वचोवंक, मुखार वचोवंक, एकल्यान दुबयांत ताच्या कंपनीक एक बरें येवजन तयार केल्लें आसा, हे दिशेन ताणें मेटां काडिल्लीं आसात, येदोळूच ताजो फळ ताका मेळ्ळा आनीक ती मेटां बरीं जावंक आनी यशस्वी ताका लाभोवंक, घराक वचूंक वाट मेळोवंक, मॅनेजरान आपल्या हाता सकयल आसलेल्या कामगारांक बरें करून पळोवंक, घर बांदूंक हातीन धरलें तें बेगीनच पोंताक पावोवंक, एक जागो इगर्जेच्या नांवार जावंक आसा तो इगर्जेच्या नांवार बेगीनच जावंक, शुगर फायल्स आनी हेर पिडा गूण जावन भलायकी बरी उरोवंक, एके आवयन आपल्या पुता खातीर मागोवंक सांगलें आसा. कॉलेजीक वेचो पूत आपल्या शिकपाकय गुमान दिनासतना
हेर जायत्या संतींनी वायट वाटेन तो समकोन आसा ताचें परिवर्तन जावंक आमी मागया. या त्या सभासुवें या मागण्यासुवें कोणाच्यो गरजो आमकां कळीत आसात, कोणाचे कश्ट आमकां कळीत आसात, जावं पर आमच्या कुटुंबांत आमच्या सेसमारा तांचे कश्ट तांच्यो गरजो सांत आंतोनीच्या पांयांतळी आमी दवरया. एकलो भाव कॅन्सर पिडेंत जायतो कश्टून आसा. देवान ताका भलायकी दिवच्याक आमी मागया. आमच्याय गरजां पासून आमी मागया. हांगासर आज जायते भक्तिकां तांचे मागणे घेवन तांचे तेसावांक घेवन हांगासर आयिल्लीं आसात. तांच्या काळजा मनांत आसलेली हर एक मागणी हर एक तेसावां सांत आंतोनीच्या पांयांतळ आमी दवरया. ताचे विनवणेंत आमच्या जिवितांत आमच्या जाणेतल्याच्या जिवितांत असर्यां जावन दीत, आजापां जावन दीत आनी देवाच्या भरपूर मोगाचो काकुळतेचो खंडवळ्याचो व्हरतो अनुभव आमकां जावं म्हणून आमी मागया. समेस्त आमी उबी रावया आनी हे मागणे भवर्तांत आमी म्हणया. पान नंबर 18. ये केरेकट्टेच्या असर्या घरा पत्र्याच्या संत अंतोनी तुझ्या असर्या मरिफात तुझे मजत नगून या पुण्यक्षेत्रात आयिल्ल्या सरभक्तिकां तूं पळयताय, तांची मागणी आयकताय आनी तांचे कश्ट हळू करताय. सदांच जातिकातेचो लोक येवन तुज्या लागीं मागता आनी तूं तांच्या गरजां पळयताय. देवान तुका दिल्ल्या सभाग देण्यापैकी असर्यांचे बरे विशेष या असर्यांचे सत्तेन आमच्या सर फुडें आत्म्याच्या गरजां पाव म्हूण तुज्या लागीं कल्पपणे मागता. परत आमच्या गरजो आमच्या मतीक आमी हाडया. हेर गरजेवंत भाव भयणीच्यो गरजो आमच्या मतीक आमी हाडया. मागणे मुखारसी आनी म्हणया. ह्यो आमच्यो सर गरजो देवा आमच्या बापाच्या पांयांतळीतून दवर. तुज्या मोगाळ विनंतेन काकुळटदार देव ती मागणी स्विकारसूं दी. सर कश्टांतले विघ्नांतले अणवारांतले पिडेशिडेंतले आनी वायटांतले आमकां तो निवारून दी. अशें तुजे तान मेळिल्ल्या उपकारा मारिफात सर पदवेदारा देवाक ताच्या पुता जेसूक आनी पवित्र आत्म्याक महिमा जावं दी. आमेन. सांत आंतोनी आम्हा पासत विनंती कर. क्रिस्तच्या बसण्याक आमी फळसावच्या खातीर प्रार्थया. सर पदवेदारा देवा तूं एकलोच विचित्राण आनी आजापां करताय. आमी तुजे कडेन परतून मागता. तुजे सेवक सांत आंतोनीची जीब ताच्या मरणा उपरांत जशी कुसान आसता सांबाळ्ळी तशें आमी ताच्या पुण्या वरवीं आनी देखे वरवीं सदां काळ तुका होगलाप दिवंक आनी वर्णूंक आमकां फावो कर. आमेन. पिडेस्तांखातीर मागणे प्रमुख जावन आमच्या कुटुंबांत आसलेल्या पिडेस्तां सुगडास काडया. जायत्या पिडेस्तांनी प्रमुख जावन कॅन्सर तसल्या पिडेंत कश्टोवच्या जायत्या जाणांनी आमच्या मागण्यांचो आधार विसारलेलो आसा. तांकांय सुम्या समोर आमी हाडया. प्रत्येक जावन भुरग्यां खातीर मागोवंक सांगिल्लें आसा. ऑटिझम तसल्या पिडे वरवीं जायतीं भुरगीं कश्टातात. भुरग्यांक ते हट आसा. भुरगीं तोंडाक तोंड दिवन उलयनात. असल्या भुरग्यां पासून आमी मागया. आमकांय भलायकेचे समस्या दसतात जाल्यार आमच्या पासून आमी प्रार्थना करया. आमच्या कुडीन पिडेक कारण जावचें कितेंय आसा जाल्यार समजेचो क्रिस्त ताचे सत्तेन तें सगळें पयस करून दी आनी निरंतर आमकां बऱ्या भलायकेंत आमच्या कुटुंबाच्यांक आमच्या मोगाच्यांक हर एकल्यांक बऱ्या भलायकेंत दवरून दी म्हणून आमी प्रार्थना करया.
सुम्यांचे नावे आमचो आधार ताणे रचला सर्ग आणि संसार सुम्या देन आयक आमचे मागणे आणि म्हजे भोग तुझे मुखार पावून दे सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसू तुमचे सोवे आसू प्रार्थूया सर्व पदवेदार आणि ससंत तुझी गुण करचे सकट पिडेस कुडीने वतून कोस्तोंच्या तुझ्या भुरग्यांक तो आशीर्वादित करताय आणि वडा मोगान सांभाळताय या तुझ्या विश्वासी साकरांचेर तू दयाळ दिश्ट घाल सर बनता संतला तांकां सोडय मोतीचे आणि कुडीचे सर दूख तांचे ताण पयस कर तुझे अगणित काकुल तुझेर पातयेवन आयिल्ल्या तांकां तुझ्या भक्ता पदवाच्या भाग्यवंत आंतोनीचे प्रत्येक मजतीन कुडी आत्म्याची भलायकी लाभय या पुणशतांत तुझ्या दैविक सहवासाचो संतोष आणि समाधान तांकां मेळ्ळे दादोस काय तांचे जावन दी अशें शांती जोडुली ती तुजी साकरां जेजू क्रिस्ताच्या शिकवण्यांनी देखी प्रकार चलून तुझं मोग आणि बरेंपण पासारचें करी भक्तिवंतां जावन जियोवचे आणि तुका महिमा दिवचे भाग तांकां फावो कर क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन रेलिकेचे बसाव आमी घेवया सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसू तुमचे सोवे आसू सुमे जेजू ख्रिस्त तुमचे सोबे राबू आणि तुमचे संरक्षण करू आमेन तुमचे भितर तो राबू आणि तुमकां सांभाळलो आमेन तुमच्या मुखल्यान तो राबू आणि तुमकां वाट वरू तुमच्या पाटल्यान तो राबू आणि तुमकां राखू तुमच्या वयर तो राबू आणि तुमकां आशीर्वाद देव आमेन आणि सर पदवेदार देवासो बापासो आणि पुतासो आणि पवित्र आत्म्याचो आशीर्वाद तुमचेर देवो आणि सदां काल राबो आमेन आमी सेवपाच्या जेवणाचेर देवाचो आशीर्वाद आमी मागया प्रार्थुया सर्गींच्या बोमकाळ बापा मनशा कुळाचे जतनेचो गुर्त जावन तूं मनशांक कितें गरज आसा तें सगळें वेळा वेळाक तूं दिताय हे पृथ्वेर मनशाने घालच्या परिश्रमांक तूं फळ दिताय देखून आमच्या दिसपट्ट्या गरजांक गरज आसचें खाण जेवण आमकां फावो जाता आज आमी सेवपाचें जेवणी तुजे जतनेचो गुर्त हे तुजे जतने खातीर तुका आमी अर्गां दिता आसतना आमच्या सालते जिणेन आमच्या कश्टाकांतान आमच्या गरजांनी आमच्या पिडेशिडेंत तुजी जतन सदांच आमकां लाभता म्हणल्यार त्या बाबर्तान आमी जियोंक बरोवसो सांडेन आसतना आमी रावोंक आनी हें जिवीत आमी बाबर्तान संपवन बाबर्ताचो फळ जावन तुवें आमकां दिवच्या त्या सर्गींच्या जेवणांत आमी वांटो घेवंक तूं आमकां समेस्तां फावो कर हें जेवण आमकां दिवंक आधार दिल्ल्या सर्व धान्यांचेर हें जेवण आसा करूंक मोग करतल्या हर एकल्यांचेर आनी हें जेवण सेवच्या आमा समेस्तांचेर तुजी कृपेची बेसावांक घाल म्हणून आमी मागता हे मागणें आमी करता तुज्या पुता आमच्या सुम्या जेजूच्या नांवान आमेन निमाणें गीत आमी गावया तुझे आयल्या मोडा मोगा आजा पगारा मजदारा जिणी तुझी देखी बोरे आम्हा सर्वा सातांतून सातांतून आजा पाचा साता आगसाई बापचे पासू जेसू लागी सदा सातांतून सातांतून आजा पाचा साता आगसाई
अवकार मोरी आशीर्वाद देव आमकां